आश्चर्य दिसता म्हाका, हांव भाशण करून येवंक ना, हांव फक्त उद्घाटन करून आयलें. भाशणां सगळें करपाची तयारी आसा सगळी सबंदीस, समजलें की ना. आनी जें भाशण म्हजे कडल्यान तुमी अपेक्षा करतात तें अशें जायना. बरें, थोडक्यात सांगप सगल्यो वस्तू ते बरें न्ही, आनी केन्नाय करचें जाय जाल्यार. सगल्यांक पयलें नमन करून नमस्ते म्हणटा. आयज खरेपणी हांव वाचतां, कित्याक ना जाल्यार हांव उलयत रावतलें. आयज खरेपणान म्हजें काळीज तुमच्या सगल्यांच्या उपकारान भरून आयलां. त्याच बरोबर एक वेगळीच खोशी आनी उर्बा भोगता ह्या परिसंवादाक हाजीर आसपाक. तुमी सगल्यांनी जे भाशेन हो परिसंवाद घडोवन हाडला, आनी खरें म्हणल्यार म्हजो घरकार वामन सरदेसाय हांचे शताब्दीचे निमित्तान अशी सुंदर आनी वेगळीच भाशेन ताची याद वळख दवरपाक फुडाराक सोदला, तातूंत काळीज भरून येवपाचेंच. कितें आसा, कोणी पूण आपल्या आत्म्याचो गूट, आपली खोशी, कुयेत, कालेत, विचार, आपले गूण वापरून करता, बरयता, गाता, ते चड करून काळा बरोबर वामूनच वेता. ताचेर विसर पडटा आनी चड करून नायच जाता. जशी न्हंय गेल्ल्यान उदक सारकें व्हांवता तशें तेंय व्हांवून वेता. देखून तांचो उगडास करून तो फुडाराक उरचो म्हण जेन्ना अशें कितें हांव सगळें घडोवन हाडटा, तेन्ना हाडटेल्याचें पयलें व्हडपण दिसून येता. तांच्या व्हडपणाची ही खूण म्हाका आयज बरीच भासली. आयज कोण कोण वामन सरदेसाय विशीं जायतें सांगतलेत, ताची कवणां गायतलेत, पूण एक उगडास करून दिता आनी एक सोर ताची दाखोवन दिता. कशी सोर करून नेल्सन मंडेला तुमी सगळ्यांनी आयकला जाय, भुरग्यांनी ना जाय. तो एक अधिकारी आशिल्लो दक्षिण आफ्रिकेचो. 27 वर्सां ताणें बंदखण भोगली. आनी फकत बंदखण, जायते आटेविटे, जायते कश्ट आनी अपमान आनी जायते ताणें भोगले 27 वर्सां. ताका स्फूर्ती मेवताली महात्मा गांधी कडल्यान, महात्मा गांधीचे चळवळी कडल्यान. आनी ताणें ह्या भिरान ही 27 वर्सां काडली. कित्याक लागून काळे आनी गोरे झगडटाले. काळ्यान मनशान दोन नाहले. जागो जावन पर्यंत इतिहासान की पयलो मनीस संवसारान जालो तो काळो. हांव नको तुमी जाणत जाल्यार द फर्स्ट ह्युमन बींग वॉज अ ब्लॅक मॅन. नेल्सन मंडेला ताणें सांगलें, आपूण कोण जालो, खंय पावलो तें व्हडा म्हत्वाचें न्हय, मात हे आपले वाटेर आनी जिणेन आपूण कितले पावट पडलो, आपटलो, कितल्या अडचणीचेर मात मारली आनी परतून उबो जावन फुडें वचूंक लागलो, ताका ती म्हत्व दियात. म्हाका दिसता हें वामन सरदेसायकूय लागू जाता आनी करूं येता. हेय ताचे बाबतींत चिंतपाची गरज आसा. नेवर गिव अप हो तांचो धर्म आनी दूत. आतां चड जालें म्हजें. ही एक विद्वानाची कार्यावळ जाल्ल्यान म्हाका तितली काळेत ना तुमचे सगळ्यांचे उपकार उतरांनी चित्रावपाक. देखून ह्या व्हडा खालतेपणान, माय मोगान, नम्रपणान आनी हात जोडून हांव हांगा जमिल्ल्यांचे आनी कशे भाशेन हातून हातबोट लायिल्लो सगळ्यांचे उपकार आठयता आनी व्हड आव कृपा आनी आशिर्वाद सदांच तुमचे सदीं आसचो म्हूण तुमकां बरें करून, देव बरें करूं म्हूण म्हणटा. आनी ह्या उतरांनी तुमकां आयज आनी एक फावट नमन करून हे परबेचें उद्घाटन करता. सभी कोंकणी भाषा साहित्य संस्कृति से विशेष प्रेम रखने वाले विद्यार्थियों का, कोंकणी भाषा के विद्वान जनों का और खासतौर पर
लिबिया लोबो सरदेसाई जी का कि इस उम्र के इस पड़ाव पर भी न केवल हमारी बल्कि पूरे कोंकणी साहित्य की ऊर्जा का बड़ा केंद्र है। मैं उनका साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वह हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे ताकि गोवा हमेशा प्रसन्न चित्त रहे। बहुत स्वागत आपका। और जैसा कि मित्रों, साहित्य अकादमी यूँ तो देश की 24 भारतीय भाषाओं में अपने कार्य संपादित करती है, लेकिन साहित्य अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, जहाँ से 4 भाषाओं का कार्य संपादित होता है, उसमें कोंकणी भी एक है। उसके अलावा गुजराती, मराठी और सिंधी 4 भाषाओं के कार्यक्रम, उनके प्रकाशन निरंतर रूप से जारी रहते हैं। और गोवा में निरंतर किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मिलने का अवसर हमेशा मिलता रहा है। कभी अन्वेषा जी के साथ कार्यक्रम, कभी चेतन आचार्य जी की संस्था के साथ कार्यक्रम। तो सब लोगों से, विभिन्न कॉलेजों के माध्यम से हम कोंकणी भाषा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं और उन सब कार्यक्रमों में आप सब लोगों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग हमेशा से मिलता रहा है। उदय बेम्बरे जी, आदरणीय बोरकर जी, तमाम बड़े लोग कोंकणी के जो है वो हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं और निश्चित रूप से उससे एक कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है, उत्साह भी बढ़ता है। आज और कल हम 2 दिवसीय जो परिसंवाद है, आज हम पद्म श्री आदरणीय वामन सरदेसाई जी के जीवन और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बात करेंगे। कल जो है वो एक दिन का सेमिनार हम पांडुरंग भांगी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आयोजित करेंगे इसी परिसर में। दोनों कोंकणी साहित्यिकों का न केवल भाषा संस्कृति में योगदान है, बल्कि लिबिया मैडम तो खुद एक स्वतंत्रता की अग्रणी सेनानी रही है। तो आज के 100 बरस पहले जब आज हम जन्म शताब्दी वर्ष इन 2 महान लेखकों का, संस्कृति कर्मियों का मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें कल्पना करनी चाहिए कि आज जैसी स्थिति 100 साल पहले तो नहीं थी। भाषा के लिए अवसर कम थे, उसकी मान्यता के सवाल, बड़े सवाल थे, उसके संस्कृति और भाषा के उत्थान के कई सारी चुनौतियाँ थी। लेकिन आज चाहे वो सिणे गोई बाब हो, जिन पर 16 और 17 को हमने यहाँ 2 दिन का उन पर एक 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया। तो आज हम जहाँ जिस धरातल पर भाषा के, संस्कृति की धरातल पर खड़े हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए इन बुजुर्गों का जो योगदान है, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। वो चाहे सुने गए बाब हो, वामन सरदेसाई हो, पांडुरंग भांगी हो, जाने कितने लोग इस पूरी श्रृंखला में जुड़ते हैं जो भाषा और संस्कृति को यहाँ तक पहुँचाए अभी। और अब तो एक उसको बचाने की भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। उस समय बचाने की चुनौती तो नहीं थी, उसको आगे बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन हम नई पीढ़ी के सामने मुझे लगता है कि अब उस भाषा को, उस कल्चर को बचाए रखने की भी एक नई चुनौती जुड़ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य अकादमी निरंतर कोंकणी के लिए कार्य करती रही है। ये तो स्वाभाविक है कि जो एक स्टेट की एकेडमी, स्टेट के संसाधन जितना काम कर सकती है, उतना काम साहित्य अकेडमी उस अनुपात में नहीं कर पाती हो भले। लेकिन जो है, क्योंकि कोंकणी के लिए तो न केवल गोवा बल्कि 3-4 राज्यों में कोंकणी के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ भी आप सब लोगों की उपस्थिति रहती है। नई पीढ़ी को यहाँ देखकर, खासतौर पर विद्यार्थियों के परिसर में जब कोई जन्म शताब्दी परिसंवाद या सेमिनार होता है, तो उसमें अतिरिक्त खुशी इस बात की होती है कि 100 साल पहले पुराने, 100 साल अपने जीवन को देने वाले, अपना योगदान देने वाले किसी पुरखे को, उसके कार्य को हम नई पीढ़ी तक सीधा पहुंचा रहे हैं। तो मैं आदरणीय लिबिया जी का, हमारे कोंकणी परामर्श मंडल के संयोजक साहित्य अकेडमी में अनिल लोगडिस जी का, उदय बेम्बरे जी का और इस कॉलेज की प्राचार्य महोदया वृंदा बोरकर जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वह हरी झंडी नहीं करती तो ये 2 कार्यक्रम एक साथ एक कॉलेज में नहीं होते। तो कई सारी चुनौतियां आयोजन के लेकर होती है, लेकिन
मैंने कई वर्षों में ये पाया है कि जब भी साहित्य अकेडमी के साथ कुछ आयोजन करना हो तो दिल खोल के सब लोग साथ खड़े होते हैं, चाहे वो चेतन जी हो, चाहे अन्वेषा जी पीछे बैठी बोले, वो हमेशा साहित्य अकेडमी के लिए आप सब लोग तैयार रहते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि हम 2 दिन इसी मन से, इसी श्रद्धा से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। अंजू साकरदांडे जी जो निरंतर इस कार्यक्रम के लिए 1 आध महीने से जो लगभग जुटी हुई है इस आयोजन के पीछे, क्योंकि पर्दे के आगे जो मंचन है वो तो सब देखते हैं और ताली भी बजाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जो तैयारियाँ हैं उसके लिए भी मेरे मित्र बहुत आदर है। मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ। किसी भी आयोजन के लिए बहुत लंबा चलना होता है। हम तो क्या मुंबई से आते हैं, बैग लटका के आ जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो आपका सहयोग अमूल्य है। मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका, मंच का पुनः आभार और धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि कल भी आप इसी तरह से उपस्थित रहें। धन्यवाद। पद्मश्री वामनबाब सरदेसाय हांचे जन्मशताब्दीचे निमतान आयचो हो परिसंवाद जाता। लिलीबाईन म्हळें स्वातंत्र्य मुक्ती केन्ना जावन गेली, आतां हो उगडास कित्याक काडपाचो? हो उगडास जन्म शताब्दीचे संबंधान म्हणटा तो पयलीं काडूंक शक्य नाशिल्लें। पूण एक गजाल खरी लिलीबाईच्या मनांत आसा ती की आमी कोंकणी भाशी लोक आमच्या वडविकेक पाविल्ल्या मनशाचो उगडास काडपाक इल्लेशे मंद। एक तर तो उगडास आमकां जायना, हो जालोय जाल्यार खूब उसरो जाता आनी त्या मनशा विशींची म्हायती तेन्ना खुबशी शिणून गेल्ली आसता। देखून उगडास जितलो बेगीन जाता तितलो बरो, आनी तो जर बेगीन जालो ना जाल्यार जन्मशताब्दीच्या निमित्तान जाता जाल्यार चड उत्तम। व्हडविकेक पाविल्ल्या मनशा विशीं हांवें सांगलां तशें आमकां सगळीच म्हायती आसता अशें ना। कोण तो, कोणाचें नांव घेतलें जाल्यार, वा कोण ती, असो एक प्रश्न येता। पूण कांय मनशांच्या बाबतींत ह्या प्रस्नाक जाप फकत 2 उतरांनी दिवं येता। देखीक किशोरबाई केरकर, मोगूबाई कुर्डीकर, किशोरीताई आमोणकर, कोण ती? व्हड गायिका। इतल्यान जाप सोंपता। एफ.एम. सौजा, वासुदेव गायतोंडे, लक्ष्मण पै, आंजेलो फोन्सेका, कोण ते? ते आमच्या कोंकणी समाजांतले व्हड चित्रकार, आंतरराष्ट्रीय कीर्त मेळिल्ले व्हड चित्रकार। इतल्यान तांची वळख मेळूं येता। रामचंद्र पांडुरंग कामत, कोण तो? तो व्हड शिल्पकार, पणजेंत आशिल्लो आबे फारियाचो पुतळो उबारपी आनी जायते देशांत आशिल्ले पुतळे उबारपी शिल्पकार। व्हड शिल्पकार ह्या 2 उतरांनी ताजी वळख मेळटा। पूण वामनबाब सरदेसाय हो कोण असो जर प्रश्न विचारलो जाल्यार त्या प्रस्नाक जाप 2 उतरांनी दिवंक जायना। ताका खूब उतरां लागतलीं आनी कितलींय उतरां वापरलीं जाल्यार ती उणीच पडटलीं। हाचें कारण वामनबाबाच्या व्यक्तिमत्वाक कितलींशींच तास आशिल्लीं। तें एकच तास आसत जाल्यार ताचें वर्णन करप सोंपें, पूण जेन्ना सैम मनशाक कितलेशे गूण दिता आनी त्या गुणांच्या आधारान मनीस आपल्या व्यक्तिमत्वाचो विकास करता आनी त्या विकासाचो लाभ आपल्या लोकांक, आपल्या देशाक करून दिता, तेन्ना ताची वळख थोड्या उतरांनी करप कठीण जाता। वामनबाबाचेंच पळयात, तांची व्यक्तिमत्वाक कितलीं तासां आसचीं। ते सुटके झुजारी म्हणून बावुरले। शिक्षण आशिल्लें पदराक, खंय एक बरी नोकरी मेळोवन अधिकारी बरो जावन खूब पयशे जोडूं येताले, पूण तें करनासतना सुटकेच्या झुजांत उडी घेतली। ते सुटकेच्या झुजांत
रानावनात रावन गोंयचे शिमे पलतडच्यान एक गुप्त रेडिओ चलयलो लिबियाबाय बरोबर. हो रेर गूण न्ही, गोंयच्या मुक्ती संबंदांनी आनी कोणें करूंक ना. हें एकमेव उदाहरण जंय एका जोडप्यान एक गुप्त रेडिओ चलयलो आनी पुर्तुगेज प्रचाराक जाप दिली आनी सत्य कितें आसा तें गोंयकारांकय सांगलें, गोंय भायल्या लोकांकय सांगलें. वामनबाब मुक्ती जातकच गोंयची गोंयांत आयले आनी गोंयचे प्रशासनात कुशळ प्रशासक म्हणून वावुरले. कांय खात्यांनी मुखेली म्हणून तांणी काम केलें आनी प्रशासनाचो दर्जो कसो आसचो, प्रशासन बरें कशें चलचें, लोकां खातीर तें लोकशायेंत कशें चलचें हाची भोव बरी देख वामनबाबान घालून दिली. देखून भारत सरकारान तांकां अशें तें कांय सरकारी केडरांतल्यान वयर सरिल्लें न्हय, पूण तांकां IAS हें पद दिलें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्विसींतलें. मागीर पद्मश्री दिवन भोवमान केलो ती गजाल वेगळी. वामनबाब इतलेंच करून थांबले नात. कुशळ प्रशासक तर जालेच, पूण त्या भायर पत्रकार आनी संपादक म्हणूनय काम केलें. म्हणटकच सैम एकेका वेळार एकेका मनशाच्या आंगांत कितले गूण घालता, कितले उदार जाता ताची ही एक देख. पूण म्हत्वाचें म्हळ्यार जो जो गूण वामनबाबाच्या आंगांत सैमान घालो त्या त्या गुणाचें वामनबाबान भांगर केलें. सुटके झूज आसूं, प्रशासन आसूं, पत्रकारिता आसूं वा दुसरें खंयचेंय मळ आसूं, वामनबाबान आपलो छाप थंय दवरलो आनी तो छाप ही तांची वळख, ही तांची आयडेंटिटी, जाचो अभिमान आमकां सगळ्यांक दिसून पावता. आतां ज्या मनशाची जीण अशे तरेन वता सुटके झुजांत, रानावनांतल्यान रेडिओ चलोवपाक वा दुसऱ्या कामांत प्रशासनांत, तो मनीस खूब साहित्य निर्माण करूंक शकना, वेळच नासता तें करपाक. मनांत जाय तें घोळटा पूण तें कागदार उतरावपाक वेळ जाय न्ही, तो वेळ नासता. आनी देखून गूण आंगांत आसूनय, साहित्यिकाचो एका बऱ्या साहित्यिकाचो गूण आंगांत आसूनय वामनबाबान खूब बरयलें ना. तांच्या नांवार खूब पुस्तकां नात, पूण जें कितें आसा तें दर्जेदार आसा आनी तो दर्जो गांठपाचो प्रयत्न आयच्या प्रत्येक साहित्यिकान करपाची गरज आसा. हो दर्जो खंयच्यान आयलो? तांचें कांय शिक्षण कोंकणींतल्यान जावंक नाशिल्लें, जावं तेन्ना कोंकणीची चळवळय इतली मोठी जावंक नाशिल्ली. पूण तांचें जें शिक्षण आशिल्लें, जें वाचन आशिल्लें, वेगळ्या वेगळ्या भाशांचो जो अभ्यास आशिल्लो, पुर्तुगेज, इंग्लीश, मराठी, कोंकणी ह्या भाशांचेर जें प्रभुत्व आशिल्लें, त्या प्रभुत्वाक लागून ते हो साहित्यीक गूण आपणावंक पावले आनी तो गूण तांच्या कवितांनी, तांच्या लेखनांत आयला. तांच्या साहित्याचो अभ्यास करीत जाल्यार एक गजाल दिसून येता की तांचेर येशू क्रिस्त, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टागोर हांच्या विचारांचो खूब मोठो प्रभाव आशिल्लो. आनी देखून अभिजीत हो तांचो कवितांचो संग्रह आसा. तातूंतली पयलीच कविता आसा आत्मोपनिशद. ह्या आत्मोपनिशद व्हडलें आसा. हांव फक्त एकच कडवें वाचून दाखयता की वामनबाब खंयच्या तत्वांचेर विश्वास दवरतालो आनी ह्या देशाच्या फुडारा कडेन खंयचे नदरेन पळयतालो, कारण ही फुडाराची नदर खूब गरजेची.
आनी फुडाराची नदर असले बगर तें विजन असले बगर मनीस फुडारी जायना. वामन बाब राजकीय फुडारी जाले नात. तांणी तशें फुडारपण घेवपाचो प्रयत्नूय केन्ना केलो ना. पूण फुडारपणाचे गूण तांच्यांत आशिल्ले तें तांचें साहित्य दाखयता. आतां ह्या आत्मोपनिशदांतलें एक कडवें दाखयता की ते कितले विचारांनी फुडें आशिल्ले ते. कडवें आसा, मनशाक दसना कर्म, मनशाक दसना कर्म, वावरांत खंयच्याय, न्हय कोण मुचलो, न्हय कोण सकलो. मनशाक दसना कर्म, वावरांत खंयच्याय, कोण न्हय मुचलो, न्हय कोण सकलो, मनीस सगळो सगळ्यांक सारको. जें तत्व जगांतल्या सगळ्या व्हडल्या मनशांनी मानून घेतलें आनी जें तत्व आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत आर्टिकल 14 म्हणून आयला, समानतायेचें, जंय दादलो बायल समान, जंय धर्म जात सगळें कुशीन दवरून दरेक मनीस दरेक नागरीक समान, समान पद्दतीन कायदो ताका लागू जातलो, समान पद्दतीची वागणूक ताका मेळटली. ही गॅरंटी दिवपी कॉन्स्टिट्युशनांतलें हें तत्व वामन बाबान मानून घेतिल्लें. तांची कवितांचो हो झेलो ल्हानसोच आसा. ल्हान म्हणटा तो पानाचे नदरे. हांगा एक गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की कांय जाणांचो एक उथळ विचार आसता. कादंबरी जर इतली दाट आसली, ही बरी दर्जेदार कादंबरी आसूंक जाय, आनी ती जर पातळ आसली 150 पानांची, ही कसली कादंबरी, हो उथळ विचार. कारण कादंबरी दर्जेदार काय न्हय हें पानांच्या आंकड्या वेल्यान ठरना. तशें ठरयिल्लें जाल्यार अर्नेस्ट हेमिंग्वेची ओल्ड मॅन एंड द सी ही कादंबरी जगांत घातची नाशिल्ली. तशें घडिल्लें जाल्यार आल्बर्ट कामूची स्ट्रेंजर म्हणटा ती कादंबरी फकत 125 पानांची जगांत घातची नाशिल्ली. म्हणटकच दर्जो अवलंबून उरता तो तुज्या कंटेंटाचेर, पानांचेर न्हय. देखून वामन बाबान खूब पानां बरयलीं नात आनी तांची खूब पुस्तकां उजवाडाक आयलीं नात. हाचो अर्थ वामन बाब हो ल्हानसो साहित्यीक असो कोणाच धरचो न्हय. तांकां बरोवपाक वेळ मेळ्ळो ना हें आमचें दुर्भाग्य. तांकां तो मेळिल्लो जाल्यार आनी कितलेशें बरें साहित्य आज आमकां मेळटलें आशिल्लें, तातूंतल्यान कितलेशें मार्गदर्शनूय आमकां मेळटलें आशिल्लें. वामन बाबाचे कांय गूण हांवें तुमकां सांगले, पूण आनीकय एक गूण तांच्यात जाता आशिल्लो, जो रॅर गूण खूब थोड्या मदीं दिसून येता. निस्वार्थपणाचो गूण, की कितेंय एक नवें सांपडलें पुस्तकांत म्हणया जावं दुसरे कडेन खंय, कसलेंय गिन्यान नवें मेळ्ळें जाल्यार तें म्हजेंच करून म्हजी मक्तेदारी फक्त हांवूच जाणा अशें आपले कडेन दवरनासतना तें गिन्यान वांटपाचो हो गूण तांचे मदीं आशिल्लो.